गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे युवा अध्यक्ष मेशू डिकोस्ता आणि हेर दुबावित आरोप्यांक सांगे पोलीस स्टेशनाचेर जाल्ल्या मारपेट प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाविशीं चुकीची माहिती पातळावची न्हय अशें आवाहन गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामतान प्रसार माध्यमांक केला। ताब्यात घेतिल्ले मेशू डिकोस्ता, दत्तराज राऊत देसाय आणि हेर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिला, पूण रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुला आड पक्षाची मोहीम कशीच थांबची ना अशेंय तांणी स्पश्ट केलें। आमचे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे युवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष बाब मेश्यू हाणें सांग्यार जे पॉटहोल्सा विरुद्ध एक कॅम्पेन लढयल्ली। कॅम्पेन लढोवपाचें कारण म्हणजे एका बायलेची मिसकॅरेज जाली पॉटहोलान पडून एक मिसकॅरेज जावप म्हणल्यार एक भुरग्याचे मृत्यू जावप, जन्मान येवच्या पयलींच भुरग्याचे अंत जावप, ही सामकी एक दुःखदायक घटना घडली। हाजेर निषेध म्हणून आमचे युवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष बाब मेशू डिकोस्टा हाणें आवाज उठयलो म्हणून ताचेर केस जाली म्हणून जेन्ना तो जाप विचारपाक गेलो, पुलिसां कडेन मातशी ताची भासाभाशी जाली, ताचेर आनी एक केस रजिस्टर केली पुलिसांनी। सो हातून एक स्पश्ट जाता की गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे पदाधिकारी जेन्ना पॉटहोल्सा कडेन उलयतात, लोकां खातीर उलयतात, सरकार तांचेर केसी घालता। आमच्या अध्यक्षानूय आज एक स्टेटमेंट केला की आमचे जे पदाधिकारी आसा युवा फॉरवर्डाचे हांच्यांनी ओव्हर एडव्हेंचरस जावचे न्ही। एंटिसिपेटरी बेल मूव केल्ली आमच्या युवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष तशेंच आमचे जॉयंट सेक्रेटरी बाब दत्तराज राऊत देसायान। हाजेर ऑर्डर क्लियर आसा। ऑर्डर कितें म्हणटा, पॅरा 30, इन द इव्हेंट इट इज इन्फॉर्म्ड ड्युरिंग द हियरिंग ऑफ दिस बेल एप्लिकेशन दॅट नोटीस अंडर सेक्शन 35(3) of BNSS 2023 is already issued. Therefore, it is quite clear that police officer who had issued such notice has satisfied himself that arrest of the person is not required. म्हणजे कितें की पोलीस ऑफिसरांक स्वता सॅटिस्फाय केला की तांची अरेस्टाची गरज ना। आता पॉइंट 31 ऑफ द ऑर्डर, द नेक्स्ट टर्न ऑफ द एप्लिकंट अँड द अदर टू कम्प्लाय विथ द नोटीस. If the applicant complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested. हे क्लियर बोल्ड अक्षरांनी ऑर्डरांनी मेन्शन केल्ल्या पॅरा 30 आणि 31. ऑर्डर येतकच खुबशे मिडिया हातून मिस रिपोर्टिंग जाला। मिस रिपोर्टिंग कितें म्हणटात की मेशूचे बेल रिजेक्ट जाल्या, मेशू आणि आमचे बाकीचे जे पदाधिकारी आसा ते एब्सकॉन्डिंग आसा, पोलीस तांकां सोदपाक गेल्या, हे मिस रिपोर्ट करतात। मिडिया म्हणटा ती आमची फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तांच्यांनी ऑर्डर सारखी वाचची आणि सारखे रिपोर्टिंग करचे, मिस रिपोर्ट किंवा मिस कोट करचे न्ही। गोवा फॉरवर्डाचे पदाधिकारी मेशू तशेंच आमचे दत्तराज राऊत देसाय जे आमचे जॉयंट सेक्रेटरी आसा, दे विल फुल्ली कॉपरेट विथ द पुलीस, दे विल कॉम्प्लाय विथ द ऑर्डर। तशीच आमकां अपेक्षा आसा की पुलीस डिपार्टमेंटांनी ओव्हरबोर्ड वचचे न्ही, हाजे कायद्याच्या चौकटीन रावन इन्व्हेस्टिगेशन करचे आणि आमची टीम पुराय तांकां सपोर्ट करतली। येस, इतले करता आसतना आमचो जो मोहीम आसतले पॉटहोल्सा विरोधात हे चालू उरतले, कारण पेडण्या टू काणकोण पर्यंत आज पॉटहोल्स भरमसाट वाडत आसा आणि हातून लोकांचे जीव वचपाक लागले। हाज्या पयलीं कोणाचे फाटीचो कोणो मोडलो, कोणाक फ्रॅक्चर जाले आणि सांग्यार घडली ती घटना जी आसा ही सामकी दुखदायक घटना, जो एका बायलेची मिसकॅरेज जाले। जेन्ना अशें घडटा तेन्ना गोवा फॉरवर्ड पक्ष ओगी बसूंक शकना, लोकां खातीर झगडटले, आमचे युवा फॉरवर्डाचे पदाधिकारी झगडटले आणि आमी हे झगडी जी आसा ही बरे पद्दतीन सरकाराक धारेर धरपा खातीर आमी मुखार व्हरतले। आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरच्या नेतृत्वा सकयल मुखार वतले आणि ताणें सांगला तशें आमच्या अध्यक्षान आज।